लांच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर हाका एंटी करप्शन ब्युरोन अटक केल्या। आतापर्यंत ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक जाल्ली आसा। हाचे पयलीं हवालदार संजय तळकार आनी उदयराज उर्फ राजू कलंगुटकर हांकां अटक जाल्या आनी ते पुलिसांच्या ताब्यांत आसात। एप्रिलाच्या 22 तारखेक ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली। पेडणे तालुक्यात वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपी एका वेवसाया कडसून लाच घेतल्या प्रकरणात तेरेखोल स्थानका वयले एक पुलीस कर्मचारी संजय तळकर हांकां पयलीं अटक जाल्ली। त्याच्या उपरांत उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हांकांय अटक जाली आनी आयज त्या तेरेखोल स्थानका वयले तत्कालीन निरीक्षक म्हणजे जेन्ना हे सगळे प्रकरण घडले त्या टायमार जे इन्चार्ज असले ते निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर हांकांय आज ACBन अटक केल्ली आसा। ह्यान पयलीं अटक जाल्लेले संजय तळकर आनी उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हे दोगूय जाण सध्या पोलीस कोठडीन आसा। तेंच्यांनी बेलीक डिमांड केल्ली पूण त्यांची बेल रद्द जावन तांकां पोलीस कोठडी सांगलेली आसा आनी आत्तां जे स्थानीक तेन्नाचे पोलीस स्थानका वयले जे निरीक्षक आसले विद्येश पिळगांवकर हांच्यांनी बेलीक अप्लाय केला, ज्याची सुनावणी जी आसा जी 22 एप्रील म्हणजे सोमारा ह्याची सुनावणी जातली आनी त्यांच्या बेलीचेर कितें निर्णय येता तो कळटलो। पळयत रावात तुमी गोमंतक TV। हांव विनायक सामंत, कॅमेरा पर्सन यश आडरकर सोबत गोमंतक TV।